लोकांचे बरें करतले म्हूण विधानसभेत धाडिल्ल्या आमदारांनीच कूळ कायदो बदलून लोकांचो घात केलो. लोकांनी आतां पक्षाचो दबाव कडेक दवरून पयलीं स्वताच्या हक्कां खातीर झगडचें म्हूण म्हाड्डोळा कूळ कायद्यावेले जाहीर सभेंत फुडारी उलयले. म्हाड्डोळा आझाद मैदानाचेर ही सभा जाली. प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी प्रत्येक आमच्या झडपी आसा प्रत्येक झडपींनी आमदारांनी ह्या कूळ कायद्यात जी दुरुस्ती हाडल्या ह्या दुरुस्तीक विरोध करपाक जाय. आणि लक्षात दवरात हे आमचे हित जे आसा हे आमकांच राखचे पडटले. ज्या लोकांक आमी आमचे हित राखपाक लागून जे विधानसभेत तांच्यांनी धाडलेले त्या लोकांनी आज घात केल्लो आसा. सरकारान आमचो घात केल्लो आसा. हेका आमकां कोण मदत करपाना. आणि एक लक्षात दवरा हे खंयचे राजकीय व्यासपीठ न्ही. आणि खंयी जर तुमकां फाल्यां खंयच्याय राजकीय पक्षा कडल्यान जर दबाव येता जाल्यार तेका तो पयलीं प्रयत्न करा. तुमचो पयलीं स्वताचो विचार करा की बाबा आपूण एक कूळ किंवा आपूण एक मुणकार आणि आपल्याक आपलो अधिकार पयलीं मेळोवन दिवपाची गरज आसा. मागीरूच पक्षाचो विचार करा. ते संदीप पासत एकाय आमदारान ताका विरोध करूं नात. सगळ्या आमदारांनी ताजेर कांयच अपोज करिनासतना तो कायदो पास करून घेतलो. खरें तर अपोजिशन लिडराची जबाबदारी आशिल्ली ताजेर लक्ष दवरपाचें, पूण अपोजिशन लिडर सुद्दां ताजेर उलयले ना. कुरू शिरोडकार म्हणटा कोर्टात वचचे परस सरकारान सर्वे करून कूळ मुणकारांक हक्क दिवचो. Immediately start special survey under Tenancy Act identifying the land cultivated by the tenant. कोर्टाची पायरी न चढता टेनंट आणि मुणकाऱ्यांक तांचो मालकी हक ताबडतोब दिवचो. इतले मजगती पेडण्याय कूळ कायद्याचे दुरुस्ती आड जाहीर सभा जाली. बीजेपी सरकारान लोकांक त्रासात उडयले म्हणून रमाकांत खलप उलयलो. आणि जास्तीत जास्त तुमच्या थोडक्यात खर्च कसो येत, जास्तीत जास्त तुमची कशी रगडपट्टी जाईल त्या ठिकाणी, किंबहुना तुम्ही कोर्टातच कसे जावच्यात ना. आणि ह्यो जमनी परत एकदा भाटकारांच्या हातान जमनी कश्यो जाय अशा स्वरूपाचे तरतुदी, अशा प्रकारचो एक प्रकारचो कट या कायद्यात आसा असो म्हाका वास येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रशियन टुरिस्टांचो आंकडो अंदू अर्द्यान पडला. पर्यटन मंत्री परोळेकार म्हणटात थायलंड, श्रीलंके सारकेल्या देशांनी सवाय टूर पॅकेजींक लागून खंय टुरिस्ट दुसरे कडेन वतात. सरकार उपाय काडटलो. इतले मजगतीं काडून उडयल्ले 17 लायफगार्डांक परत घेतले ना जाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी दृश्टीच्या लायफगार्डांनी दिल्या. दृश्टी एजन्सी कडेन तांचें पेटलां आनी सरकाराक दोगांची मध्यस्थी करूंक म्हूर्त मेळना. घेवया एक विराम.